आम्ही आमचं किरण तांका करू ना कित्याक आमकां दोग पूत आसा ताच्या उतरांनी आनी कोंडांनी आमकां आजिलाची दारां उगडली माय पाय कशी आमची जबाबदारी पाडून आमी चुकली पुरगुस्तान तो आमची आयकनासलो मागता ते ताका दिले पूण देखीची बोडी मारून स्वताचो रस्तो दाखोवंक आमी चुकली एके आवयची जबाबदारी पाडून आमी चुकली झोपान नास्ती खाल्या पुरो जाला बाबा नयन वयता ओबी पुस्तकां देवान म्हणलो आहा विनाका हांव आहा म्हूण तुज बाराबर एक पाट न्हू पूण 360 सोपाटी म्हळ्यार वर्सा सगल्या दिसांनी लीप इयर पासून हे भिकाऱ्या सोड रे हे गेले वसाला सर भिकाऱ्या मो भिकार तुम्ही फकत नड्या लोकांची घडघड करून माहिती नाही खेळना चलला ना मानवय ओय बाबा हा गावा मस्ना बेटा लोडी मुळाचो एक उदो रायलो जाल्यार घेत ना हांव इस्कुलासान शिकोन येवन तुजे तायाचे इले उदो खाता म्हण हेजे आसा ओ दादो पाड म्हणून दादो बेटा पाड नगे हे पयली तयार करून मरतो जीवा सारको संतोष बाबा तुझ्या तो मेलतो थंय आमी पूर्वजाचे दायज फुडली पिळगे पासत सांबाळून दवरूंक जाय एका तेंपार एका पदेराच्या दरान चेडवांक काजार जावप म्हणल्यार व्हडले बाकर सजवताले पूण आयच्या तेंपार गोंयांत सर्वीस करतल्यांक कोणूच आपलो सांगाती करूंक सोदिना हाय शाबासकी तुका ए वर दिसाक पाय तुका तू या शेतातून काम कोण आमके देख गेल्या आता तू काम कोण त्या शेतान कोण काम करून सोद नाही पण तू या शेतातून काम कोण ही आमके देख आणि हाच्यालो सदीत सगळो वाड मोठाय त्याचो मुगे जालो काम मुगे घरा हा आणि हांव गांवां सोदिता काम कामा पात्रांव मुगे पाय न्हू इसरलो वाल व्हर पाय तुका खंय वाल व्हर तुका 2000 वर्सान मीन काडपाचें बंद जालें तेदोण आमगेली बारजी ट्रक काडलेले गोंयकार भाव कितू लाखांनी दिसना पडे तेदोण ते चिंतिले आदल्यांनी आपल्या पुर्वजांनी जी शेतां पाड आसलो ती पोत्तून रोवपाक अमेस करतात आमगे पुर्वजांनी ग्रेस काय केली ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय
पेट कशी आमचे बाय एबॉनी आणि बेलरॉय आमचो सोरस पंचाक आमच्या बरेकात मोगाची पेट. स्वीटी आणि जोशुआ आमचो सर जेकब प्रिन्स जेकब अका काढू मातशें. आणि आमचे बाय एरिका आणि नेथन आमचो सोशल ऍक्टिव्हिस्ट अँथनी सिल्वा. हांवें रोस्पन्साचे आणि जेकबाचे ताणें तियात्र बरोवन तांचे दोगांचे कंपेर केल्यार म्हाका दिसता हांवें तांचे 150 तियात्री कंपेर केल्यात. 200 more than 200 आमचे कोरमाणे आनी खंयसरूय जाल्यार पिकअपाचेर मोटर मोडपाक सीट नंबर घालपाक टॅग नंबर घालपाक सगळें हांव करतालो. कित्याक लागून म्हाका उमेद आसली आमचो रोस्पन्स केन्ना येतलो, म्हजो जेकब केन्ना येतलो, एक नदर घालून. तेच भाशेन आमचे हेनी क्वाद्रोस आनी सोर्गेस्त मारियो मिनेजीस आयज ताका देवान सुरक्षे सूख फावो करूं. जेकबाक तूं जाणा हॉलाचे नेम कायदे आसा त्या पासून 2 दिसा वयर तुवें सांगचें सर. पयलीं स्वदेश सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी पास्कोलबाब हांव नाका तियात्र करून तुवें कितें जोडना अशें जोडूंक ना, पूण तुजी उमेद सदांच तियात्र करपाक. देवान हें तुका देणें दिल्लें, तुवें देणें बऱ्या कामाक उजार करता. अशें म्हणटा की देवान तुका देणें दिलां तियात्र बरोवपाचें, एक्टींग करपाचें, आनी तूं तुज्या वावरांतल्यान कितें करता तें तुजें देणें देवाक, आनी ह्या तियात्रांतल्यान तूं तुजें देणें देवाक दिता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुवें उठला ते उतराचेर आयचे शिव वर्तमान आमकां तेच सांगता, आमकां देवान जायती टॅलंट्स दिल्यान ती कोण कशें टॅलंट उजार करचे ते आमचेर दवरलेलें आसा. भुरगेपणांतल्यान म्हाका पोलियो आसलो आनी ह्या पासत म्हज्या काळजांचे आवडे तियात्र बरोवपाचे काळजांतले काळजांतच उरले. उपरांत म्हज्या जिवितांत जायत्यो ट्रॅजेडी आफ्टर ट्रॅजेडी चड करून म्हजो बाब रोस्पन्स म्हज्या जिवितांतली सगळी कथा जाणा. तरी आसतना आतां हांवें BRS घेतला. ह्या पासत हांवें चिंतलें म्हजें स्वताचें कितें करून काळजांत नावडो आसलो एक तियात्र बरोवप आनी हें म्हजें सपन पुराय केलें. आनी आयज हे महान कोंकणी पालकाचे नामनेचे कलाकार म्हजो वाव म्हजो किरकोळ वावर पळोवंक आयले म्हणून खरेंच काळजाची भलायकान सर रोस्पन्स जेकब सर अँथनी सिल्वा तुका देव बरें करूं आनी रोस्पन्स बरें तुज्या देवांतल्यान. आमच्या मोगाचो डायरेक्टर तो सर्गीस्ट आमचो पास्कोल बाब, आमचो इश्ट जेकब आनी आमचो इश्ट अँथनी आनी म्हजे मोगाचे स्टार जायतो तेंप पासून
आमच्या पास्वाल बाबा वळखता म्हजो फॅन तो म्हजोच न्हय आमचे जायते तियात्र फॅन तो आनी हांव ताका भुरगेपणांतल्यान वळखता कारण म्हज्या तियात्रान तो आसतालो आनीक वाकाणटालो तो तियात्र पळयतालो आनी घरा लागीं वचून बरयतालो हांव जाणा ते प्रमाणे म्हजे फोटो पासून तो पितारतालो आनीक चड मोग ताका तियात्राचो आनी मागीर ताका पळोवन ताजे जिवितांत जायते दूख आयलां तोरूय आसतना ताणें आपलें कितें काळजांतलें करूंक जाय तें तो करिनासतना रावंक ना हांव ताका खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा चड करून देव बरें करूं म्हणटा कारण ताच्या जिवितांत ताका कितें जायतें दूख आयलां आसतना ताका कितें करूंक दिसना तें ताणें केलां आनी हो ताका पालकाचो मोग ताका भुरगेपणांतल्यान आनी तो मोग तो करीत आयला आनी कांयच तो त्या बरयता आपल्या संगात्यांक आपल्या भुरग्यांक आपल्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन बरयता आनी ताचें सपन आसलें तें पुरें करता हांव ताका दिनू आसता आनी तुमकां जायते जाण ताका आदार करीत आयले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका ताणें त्या बरोवंक आनी ओपाक आमचो वयर काडूंक जायत्या तरणाट्या ताच्या तियात्रांत दिसतात तांकांय बरो फुडार रावंक येता आनी एक फावटी तुका बाबा काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी एंड्रीनी सिरो लागीं दिवच्या आदी म्हजी व्हडली क्वेश्चन न्ही पूण जे कोण म्हजे भाशेन डिपॉमिटी आसात नेवर गिव अप केन्नाच सोडिनाकात हांवें हें म्हज्या हातान पिस्तोलान सारोण मारल्या हांवें हें म्हज्या हातान तियात्र बरयल्यात हांवें हें म्हज्या हातान एक चॉक घेवन 10th स्टँडर्ड भुरग्यांची ट्युशनां स्टील ले डावन घेता आनी हांव गोरान सांगता म्हज्या रोस्पन्साची तुवेची रोसेनाची पासून ट्युशनां घेवंक ताणें म्हाका संदी दिली नेवर गिव अप केन्नाच सोडिनाकात कित्याक देव आमचे बरोबर आसा नेवर गिव अप आनी हांव म्हज्या जिवितांत निमाणे घोडी पासून म्हज्या कडेन सैचेर चोळोंक पासून जाय इतली म्हाका विकनस आसा तरी आसतना कोंकणी पालका पासून I will fight till the last breath in my life. हांव म्हज्या जेजूक परगट केलो आनी कितलेय प्रश्न आडकोळी येवं आतां ह्या पासून म्हज्या तियात्रांत जायत्यो आडकोळी आसात ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान म्हाका कितले शो आसात पूण म्हाका फावो ते एक्टर्स ना बँड ना ह्या पासून हांव हाली मडगांव परतून रिपीट शो करून म्हज्या काळजांची इच्छा पुरी करूंक सोदता ऑक्टोबरांत कितें जातलें तें म्हाका नवे कलाकारांक हाड तांकां परतून ट्रेना कर खूब त्रास आसात Over to Anthony Silva, sir. चड उलोवपाना हांव एकूच रिक्वेस्ट करता सगळे गरजांनी हो तियात्र चलचे प्रमाणे तेणे एक आमकां बायबलांत लिखता देर इज अ सेयिंग one picture is equivalent to 1,000 words and one act is equivalent to million pictures. So एकूच रिक्वेस्ट करतलो आनी म्हजो आवाज एक समुदायांनी एक इगोर्जांनी पावल्यार पुरो आनी सगळे आमचे पाद्री भावा कडेन चड करून एक रिक्वेस्ट करतलो तियात्र गांवांनी इगोर्जाच्या हॉलांनी हो दाखोवचो आनी हांव एक उमेद दवरता चड उलोवपाक वचना पूण आयज ह्या स्टेजीचेर म्हाका एक संदी दी एक चेडूं जे ओपनिंग करून म्हणलेले स्विटी स्विटी आनी ते कॉमेडियन पळय हांव भुरपणीसान कॉमेडियन चयतालो एक्चुअली सो आय थॉट दॅट दीस लेडी इज रियली वाव सो मातशे उपकार मागता स्विटी एंड दॅट लेडी कॉमेडियन इफ यू कॅन प्लीज कम ते डिफरंट ड्रेस घाल्यात ते कलरफुल रेनबो कलर्स या थँक्यू Thank you, Sir Anthony, Sir Rospens, Sir Jacob.
तुम्ही आयले आणि म्हजो तियात्र पळयलो सेकंड हाफ पळय नासता वचनाका दीस सेकंड हाफ बरें टचिंग आसा आनी आय हॅव गिवन अ पावरफुल मेसेज आनी ती लोकांनी घेवची म्हजो आवड देव बरी करूं सर. सर डॉक्टर क्लॅरन्स आमच्या गेस्टांक मातशें परतून मातशें आपल्या जाग्यार. हांगासर पाय तियात्रिस्ट हॉल आमकां मेळ्ळो ना. आता लॉर्ड्स काढून म्हणटा ते भशेन 7:30 स्लॉट मेळ्ळा आनी मेळ्ळो ना. हे पासून 22 तारखेर सेप्टेंबराच्या गोमन विद्यानिकेतन हॉलांत हो तियात्र आमी परतून घातला 22 तारखेर. त्या आदी आमचे शो आसात पण हॉलांत 22 तारखेर. बरो लागला जाल्यार आनी कन्स्ट्रक्टिव्ह आयडियाज आसा जाल्यार येवन आमकां ग्रीन रुमांत सांगच्यो कितें चुकलां कितें वयर सकयल जालां आनी बरें लागलां जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो तुमी वचून दुसऱ्यांक सांगचें. बागेवन पेद्रूची पवित्र उतरां उजार करून तुमकां सांगता. म्हज्या लागीं तुमकां दिवंक कांयच ना पण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर सुमा आशिर्वाद घाल. देव बरें.